गांधी जयंती निमतान गोयच्या ग्रामपंचायतींनी ग्रामसभेचें आयोजन केल्लें। ह्या वेळार ग्रामपंचायतींनी बायोडायवर्सिटिकल समिती निवडल्यो। आता पंचायत वाठारांतल्यो नैसर्गिक घडणुको आनी हेर गजालींचेर ही समिती लक्ष दवरतली। कांय कडेन पंचायतींनी स्वच्छ भारत अभियाना सकल आपलो वाठार नितळ केलो। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आम्ही आज कमिटी एक काढलेली आसा, बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी। बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी हाचेर कमिटीन जे मेंबर घातलेले आसा, मेंबर जाल्ले आसा, कृपा गुरुदास पिलनकर चेअरमॅन, एडवोकेट मारियो ओलिवेरा मेंबर, मायकल फेलिक्स डायस मेंबर, स्मितल होबले मेंबर, गौरी कामत मेंबर, दीपिका फातर्पेकर एसटीचं जे आसा ते मेंबर आणि सुदेश कलंगुटकर मेंबर। ही बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी ही काढलेली आसा। दुसरे आज अवेअरनेस जे आसा इलेक्ट्रल रोला खातीर जे आमकां मेमोरंडम येयल्लो टू बीडीओ, हे दोनूय मेमोरंडम जे येयल्ले बीडीओच्या हाचेरूय अवेअरनेस जाल्ली आसा। बीएलओ हांगा हजर जाल्ले आसा। प्रत्येकानी आमच्या ग्रामसभेक लोकांनी नंबरूय घेतलेले आसा। आणि लास्ट जो हा डेव्हलपमेंटाचो प्रश्न येयलो, डेव्हलपमेंट प्रश्न आयला आसतना ग्रामसभेक इशू जालो की आमकां पर्मनंट सेक्रेटरी ना म्हणून। पर्मनंट सेक्रेटरी ना असल्या कारणान आमची खूबशी डेव्हलपमेंट जी कामां आसा, गांवची डेव्हलपमेंट कामां जी आसा ही पेंडींग उरता आणि जी मिटिंगेक सुद्दां आमी कितें घेवंक सोदता ते मिटिंगेन आमकां मंथली घेता तेन्ना मागीर आमकां ते लोकांचे पर्यंत पावता आसतना आमकां खूब टायम लागता। आणि आयचे ते डेव्हलपमेंट करपाक सोदता लोकूय आमचे हितून बरे आसा, कॅपेबल आसा, लोकूय डेव्हलपमेंट करपाक आमचो खूब आमी बीडीसीची कमिटी काडलेली आसा। हातून मिटिंगूय जाल्ली आसा, एक जाल्ली आसा, पण थोडे मेंबर नासले कारण आमी हें करूंक ना। आतां बीडीसी कमिटी आमी परते काडपाचें आसा, म्हणजे मिटींग घेवपाचें आसा, ताचेर विलेज डेव्हलपमेंट काम आमी कशें करपाचें आसा हें आमी काम करून घेतले। आणि जे बीडीसीचेर जे कितें आसा ते आमी करून घेवपाचें आसा। ऑल ओव्हर गोवा बीएमसी कमिटी काडटाले, सो आमच्या मेर्शे पंचायतीन सुद्दां आयज एक कमिटी काडली आनी तेजो म्हाका चेअरमॅन केल्लो आसा। खूब खोशी भोगता आणि गांवांत जशें खूब कितें उदरगत करपाची एक संदी मेळ्ळा अशी फुडें व्हरपाक अशें दिसता। आमी हे ऑपॉर्च्युनिटीक आमी रावताले आनी ही गांधी जयंतीच्या निमित्तान आमकां ही देवान फावो केल्या ऑपॉर्च्युनिटी हे कमिटीन जॉयन जावपाक। हांव मागता आमच्या सगळ्या मेंबरां कडेन हे काम करपाक आरोग्य आनी आयुश्य आमकां देवान दिवचें आनी बरे मेर्शेची उदरगत आमच्या हातीन जावची आनी बरें मेर्शेन घडोवन येवचें हे कमिटी मार्फत। And I'm feeling glad, म्हाका बरें दिसता आनी खुशी भोगता की आय एम पार्ट ऑफ दीस। म्हाका दिसता आमच्या पंचायतीन नाल्यार आमच्या कमिटीन खंयची कमिटीन 2-3 वर्सांची चिंतून आसतना फुडल्या 10 वर्सांची चिंतून कसले डिसिजन घेवचे आनी आमची मेर्शी अशी आसा ती आनीक तिची उदरगत जावची। आमकां एक मेमोरंडम येयलें की फ्रॉम बीडीओ हे बायोडायवर्सिटी कमिटी करपाक चडशे मेंबर येवना। एक्चुअली तितून लेडीज सुद्दां इनवॉल्व करपाक लेडीजांक सुद्दां, पूण लेडीज कोण येवन आसले सगळो आमकां लागलं की सगळे जेंट्सूच आसा सगळे आतां। आनी पळय आतां नॅक्स्ट आमी हितून सेक्रेटरी सांगला तेजे आमी हे करून बीडीओ कडेन धाडटलो। कमिटी आमी फॉर्म केल्ले सद्या, ऑल मेंबर सगळे आमी इलेक्टेड मेंबर सगळे आसतलो कमिटी, बाकी सगळे खंयचे कोणा तेंचे नांवां घेतलेले। सो वी आर सेंडिंग दॅट all the things to the video will be finalized over there. जी पयलो कमिटी जी आशिल्ली ती आयज एबॉलिश जाल्ली आहा आनी न्यू कमिटी फॉर्म करपाक आमी आयज एक मिटींग आपयली आनी तितूंतले आयज कमिटी फॉर्म केला। पूण अनफॉर्च्युनेटली थंय लेडीसी रिप्रेझेंटेटीव आसूं जाय, पूण आयज कितें जालां की आमची पंचायती आयज कोण लेडीज येयले ना, ताका लागून तेंचें नांव मागीर सजेस्ट करपाक केल्या आनी त्या प्रमाणे ही कमिटी आतां फुडें गांवचे जे बायोडायवर्सिटी आहा ताका प्रोटेक्ट करपा लागून आतां ही कमिटी करतली आनी प्रोटेक्ट करतली। ह्यो आतां पळय जे आमच्या जुवारी रिवरां जितली पळय बारजी आसा स्क्रॅप जाल्ली आसा तेजे वयल्यान सगळे आमचे ते दर्याचे जे पळय कितें जीव जंतू आहा पळय सगळे पिड्यार जायत गेल्लो आसा। फर्स्ट ऑफ ऑल तेजेर एक्शन जावपाक जाय, ते एक तर थंयच्यान काडपाक जाय। आनी आमी हर एक ग्रामसभेक घालीत आसता पूण पंचायत कांय इनिशिएटीव घेना। तेन्ना आतां आमकां जी कमिटी काडल्या तेंचे थ्रू तर तेजेर इनिशिएटीव घेवन त्यो काडपाक जाय, कित्याक स्क्रॅप जावन ते आख्खेच आमची जी पळय आमची जीव जंतू आसा पळय आमगेलो
दर्याक तो सगळो नश्ट जायत गेल्लो आनी उरपाचें कांय ना. तशेंच ह्यो पळय व्हडले मेगा प्रोजेक्ट येता तेजेर कंट्रोल करपाक जाय. कित्याक ते फुडें जर येयले जाल्यार आमची झाडां पेडां आसा ती सगळी काबड जातली आनी तितूंत आमची कितलीशी वनस्पती आसा जी लोकांक आयज दोंगरार वचून लोक कांय लोक झाडां आसा पळय न्हू ते हाडटा आनी ते औषधाक यूज करता. तेजेर कंट्रोल हाडटा जाल्यार ते फुडें हेजे फुडें मेगा प्रोजेक्ट येवपाची बंद जावपाक जाय हांगा. Committee members constituted. Trupti, our Sarpanch, will be the chairperson. Anna Paula Nazare will be one of the students who has done a master's. She also will be in the committee. A lady member, Anita Govekar. Tukaram will be as a educationist. Then from Janatan Pedekar from OBC category, Antonio Nazareth and Ramesh Anvekar. Ramakant Anvekar. So these are the 6 members and one I have taken step by extra 7 who has formed a committee for the biodiversity to protect our trees, animals, all this. And if today I am giving advice like so she can always come forward and give me the notings of that so that we can put before the committee members as and when the Sarpanch calls upon the meeting. As we know, in Goa, a lot of villages have been named from trees like kokum. Okay, many like Aldana came from the name Osane. How many of you all knew that? आता आमच्या नाशनाला वेता ती आमी पळयता की लोकूय आमच्या गांवांत तुका गार्बेज उडयता आनी नाशनाला आनी म्हाका दिसता ते भायले लोक येवन सरावंडींग आमच्या गांवांत तुका गार्बेज पडटा. पूण हांव मागता लोकां लागीं की वेता ती आमकां गार्बेजीचें आमच्या गांवांत तुका ते प्रॉब्लम जाता. पूण आमचे जे गांवचे लोक आयज आपले कितें तर आयज आमचो दीस बरो आसा गांधी जयंती आनी ताच्या दिसाक आमी ताचें आयज नांव घेवन रिगार्डींग गार्बेजे विशीं आमी कितें पूण मार्गदर्शन आमी तुका दिवपूच जाय.